जेव्हा पावल माय साहेबांनी आज गोवाची माय असो आणि ह्या पूर सांगता येता व्हडली गाड्यो हाडटा ह्या माणाची रस्ता मुंकी आसता आनी थंयच मजा वता बोंडला शिजता आनी पांज्याचे मारवा आनी जस्ट माय आनी सातया म्हणटा आनी बाबा तोळे करा आनी हे कितें जालां हे कितें घडलां जेन्ना आमी सांगूंक शकना आनी येयल्लीच आमची वाटू वयता ती पळय आनी ज्यो तोंडी करता आमी आनी हे सापेमळ म्हण आसले ते तेंच्यांनी आडोवन दवरला आनी आमकां कितें तेंच्यांनी हे धुवना सगळें आयज समुद्राक तेंच्यांनी इकून खाल्ला आनी ते आतां आयज ते तोळेकर बाबा तुज्या पांय कडेन पावले पळय आनी आयज आमी चिंतला की हे आमकां हें मेळोवन दिवचें म्हणून अशें आमी तुजे कडेन तोळ्या कडेन मागता तोळ्या बाबा आनी हे कितें तांकां ह्या जाग्यार आनी ज्या जाग्यार आमी कितें काम करूंक वयतले आनी कसलीय आमकां अडयो येवची न्हू अशें तरेन तांकां आनी हे घरा बांदून रावला हे जाग्यार आनी आयज संडास बांदून टाकयो बांदतले आनी आयज ते तळयेन ते वयतले जो लोक आमी शिवरात्री येता सगळो भायलो जावं गांवचो बारावो म्हणचो आनी ते तळयेन स्थान करता ते लोक आनी ते आमी घाणटी आतां अशी न्हांवची पडटली आनी अशें ह्यान फुडें जावचें न्हू आनी जी जमीन मेवडप करून दवरला ती आमकां अशी मेळची म्हणून असो न्याय दिवचो आनी सगळे आतां हे भुरगे कामा धंद्याक वयतले जी काम करपाक तिका घट्ट बरी अशी राखण दी सगळ्यांचें बरें कर आनी कळण्यान कर. आमी आतां देव तळेकार जो आमचो राखणदार आसा तेजे कडेन सांगणें केल्लें आसा की जे आमचे उसगांवची कमुंदात जमीन आसा जो आमचे पयलींचे गांव आसले ते टोटल सगळ्यांनी जी कमुंदात कमिटी आसा तेंच्यांनी भायल्या लोकांक विकून सगळे आमचे गांव सगळे कॅप्चर केल्लो आसा. जशें ह्या देवळाच्या फाटल्यान पळयता त्या जाग्यार हिल कटींग जाल्ली आसा. टोटल ही एरिया जर म्हटली जाल्यार 2 लाखाच्या पेक्षा चड स्क्वेअर मिटराची जमीन आसा जी टोटल तेंच्यांनी प्लॉट करून विकले आनी आमच्या गांवच्या लोकांक म्हणून तेंच्यांनी कांय दवरली ना. तिस्कार तेंच्यांनी नगरां करून विकली. हजारांनी तेंच्यांनी वोट बँक केली आयज तेंची. गोंयभर जर पळयता जाल्यार क्रायम रेट वाडत आसा. इन फ्युचरान उसगांवानूय वाडटलो कित्याक जशें उसगांवान जर पळयता जाल्यार आयज जे रूम्स काडला जे इल्लिगल तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन केल्लें आयज सगळे भायले लोकूच येवन रावला आनी ज्या जाग्यार तेंच्यांनी इल्लिगल केल्लें आसा तो आमचो पयलींचो गांव ज्या जाग्यार आमचे गावडे लोक सगळे आमचे पयलींचे जे पुर्वज आसले थंय सगळे रावताले. कांय कारणाक लागून थंयसरल्यान दुसऱ्या गांवा कडेन गेले आनी आयज आमचे देवस्थानां ते ह्याच जाग्यार आसा. वर्सान वर्स आमी देवस्थान करता ह्या जाग्यार. ती जागा सुद्दां तेंच्यांनी हडप केली. आयज आमकां देवस्थानाक वयतलो जाल्यार थंय त्रास करता. म्हणजे इतली तेंची हुकूमशाही आनी दादागिरी चल्ला ती खंय ना खंय तरी बंद जावपाक जाय. पंचायत सेक्रेटरी पंच सरपंच आनी पंच मेंबरा कडेन तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन तांकां इल्लिगल नोटीस या ते स्टॉप नोटीस बेगीन काडपाक जाय आनी जर काडली ना आयज जवळ जवळ 200-300 लोक हांगासर जमलेले आसा. तेचे 3000 लोक जावपाक टायम लागचो ना. आनी इफ सपोज गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी जर हेजेर एक्शन घेयना आमकां एकूच रात पुरो हे सगळे हांगासर डेमोलिश करपाक. लॉ एंड ऑर्डर जर आमकां हातीन घेवचें न्हू अशें तुमकां दिसता जाल्यार बेगींतल्या बेगीन तुमी तेजेर स्टे ऑर्डर हाडची की हांगा जितले आतां मायग्रंट रावता ते फाल्यां हांगासर घरा बांदले जाल्यार आमकां आतां सदांच विशय आसा की उदकाचो प्रॉब्लेम जावं शकता ह्यान फुडें. तशेंच आतां जितले हांगासर रातचे बार आसा त्या बारार जितले आवटसायडर येता हांगासरल्यान जेन्ना आमी ट्रॅव्हलिंग करता ते पिवन रातचे हांगासर वाटेर आसता. सो जेन्ना कितें आतां गाडी घेवन गेलो जाल्यार तुका फाल्यां ते समज बाय चान्स ते पिवन गाडयेर पडले जाल्यार आमी जे कोण हांगासर लोकल आहा पळय ते त्रासान पडूंक शकता. सो जशी हांगासर रातची मनमानी चलता पिवन ती आमकां हांगासर स्टॉप करपाक जाय कित्याक आमकां आवटसायडर नाका. तुमी आख्ख्या गोंयांत पळयता की आवटसायडरांची कशी मस्ती चल्ला हांगासर आनी ते कशे हांगासर येवन आपली मनमानी करता.